येरादारी खात्यान परवाने नूतनीकरणा खातीर मुदत वाडोवन दिल्या. कोविड महामारीक लागून ही मुदत वाडयिल्ल्याची माहिती येरादारी खात्याचो उपसंचालक फ्रांसीस वाज हाणें दिल्या. कोणाच्या गाडयेचो वा गाडी चलोवप्याचो परवानो वा हेर कसल्या येरादारी खात्या कडल्यान घेतिल्ल्या परवान्यांची मुदत सोंपल्या आसत जाल्यार तांणी जून म्हयन्याची 30 तारीख मेरेन नूतनीकरण करून घेवचें अशें उपसंचालकान जाहीर केलां. Like renewal of permits, renewal of license, etc. ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें केलें, वॅलिडिटी तेंची वाडयली आनी इट स्टार्टेड फ्रॉम 1st of February 2020 आनी तेणी फेज वायज ते वाडयलेल्यो. पयले टील जून 2020 वाडयली, मागीर सप्टेंबर, मागीर डिसेंबर, मागीर मार्च आनी आतां पॅन्डमीक परतें अशें वाडलेलें म्हणून आतां तेणी वॅलिडिटी ऑफ डॉक्युमेंट टील 30th June 2021 देखून एक्सटेंड केलें. आतां तितून सर्विसीस येता त्यो सगल्यो अंडर सेंट्रल मोटर व्हेकल रुल्सान लागता तितले. एग्जाम्पल वॅलिडिटी ऑफ फिटनस गाडयांच्यो, परमिटां सगल्या बसांची, मागीर ड्रायव्हिंग लायसन्सां, मागीर रिन्युअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, हे सगल्यो कितें हें आहा ते तितून कवर अप जाता. आतां वॅलिडिटी टील जून 30th केल्ली आसा. 30th 2021. सो रिन्यू करपाक जाय कोणाक आतां ते डॉक्युमेंट्स तेंच्यान वचूं येता आनी करूं येता, पूण ना केली जाल्यार तुका वी कन्सिडर इट एज वॅलीड टील जून 2021. June 30th 2021. So before that they have to renew it, or after that also they can renew the documents? बिफोर करूं येता न्हू. आतां तितली रश ना तुका ऑफिसांनी, बट कोण पावता तेंच्यांनी वचून करूं येता तुका. नीड नॉट वेट फॉर लास्ट मोमेंट रावल्यार मागीर रश जातली. सो सगळ्यांनी बेगिना करचें अशें. हय, कोणाक आतां टायम मेळता जाल्यार ओके ऑफिसीस आर ओपन, दे कॅन गेट देयर रिन्युअल डन. पूण कोणाक जायना येवपाक आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज कन्सिडर्ड एंड दे हॅव केप्ट इट टील 30th June. Validity extend.